या असर्यांत विशेषता आसा. खंयचे चड सोंपें पूण व्यक्तित्वाची पिडा गुंजावंक देवाची गरज आसा. बावडतान भरलोलो व्यक्ती कश्टाक भियेना. जेजू बाळकातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, सुरवेर हांवें सांगलें आमी पवित्र जाग्याक वेतांव. जैतीं तेसावां गोरसो विनवण्यो तेसावां घेवन बावडतान आमी वेतांव आनी जायत्या पावटी जें कितें आमी मागतांव आमकां लाभता. जायत्यांक आमकां बरेंपण जालां, जायतीं अजापां महात कार्यां आमच्या जिवितांत घडल्यांत. वैयक्तीक जावं पवित्र जाग्याक वचून जाल्ली बरेंपण अजापां आमी पळयल्यांत. हें वैयक्तीक जावं. पूण हांगासर आज आमी पळयता जेजून केल्ल्या साबार असर्यां पैकी एक विशेष असर्यां, आनी तूं एक ह्या असर्यांत विशेशता आसा. हें असर्यें वेगळेंच आमी म्हणयेत. आनी ह्या घडयेंतान प्रमुख वाक्य जावन आसा, खंयचें चड सोंपें, ऊठ आनी चल म्हणचें वा तुजीं पदकां तुका बक्षल्यांक म्हणचें. हें वाक्यास आमी प्रमुख जावन घेवयेत. जेजू आपूण सर्वांक गूण करचो म्हूण दाखोवंक हांगासर अजाप करिना. जेजून ताच्या मिसावाच्या वावरांत जायत्या पिडेस्तांक कश्टांत आसल्यांक मेळिल्लें आसा, पूण हर एकल्यांक जेजून गूण केल्लें ना. कोणा थंय बावडता आसलो आनी बावडतान जेजू सरशीं आयिल्ल्या हर एकल्याक जेजून गूण केलें म्हण आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक मेळटा. पूण आपूण जावं सगळ्यांक पिडेस्त आसा थंयसर वचून जेजून गूण केल्लें ना. तूं गूण केलोय म्हूण सांगून जेजूक ताका धाडये येते आसलें. ह्या आरेगाराक तूं गूण जालोय, तूं फाटीं वच म्हूण ह्या आरेगाराक सांगयत आसलें. पूण जेजूचें काम सोंप्या रितीन मुग्धोव येतें आसलें. पूण हांगासर आमी पळयता ह्या आरेगाराक थंयसर हाडून आयिल्ल्या त्या व्यक्तीचो भावार्थ जेजू पळयता. आरेगाराक मात्र न्हय, तांकां हाडून आयिल्ल्या व्यक्तीचो भावार्थ पळयता. आरेगाराची पदकां बक्षिता, ताका गूण करता आनी थंयसर आसलेल्या सवाल केल्ल्या शास्त्र्यांक एक जोगती जाप दिता. आनी हें पळोवन थंयसर आसलो देव, हें अजाप पळोवन लोक देवाक वर्णिता. ह्यो जायत्यो संगती ह्या ल्हानशा घडयेंतान घडटात. कुडीची पिडा वखदांनी गूण जाता आमी जाणा, पूण व्यक्तित्वाची पिडा गूण जावंक देवाची गरज आसा. पाताक आमचें व्यक्तित्व मेळयता. व्यक्तित्वाची जिणी नितळ दवरची आमकां गरज आसा. कुडीची भलायकी बरी आसून काळजा मनांत कुस्तेंपण भरलें तर कितें प्रयोजन. कुडींत भलायकी आसून काळजांत आमचें बरें मोड ना तर, कुसडाय आसा तर कितें प्रयोजन. कुडीची पिडा आमी पयस करूंक मरण जाता तितलें पयस लोटोवंक प्रयत्न करता. व्यक्तित्व बदलूंक आमी करचें प्रयत्न मस्त उणें, कित्याक तें गरज ना म्हूण आमकां भोगता. जिवितांत सक्कड आसतना बरी भलायकी, बरें काम, बरें कुटाम सक्कड आसतना ह्या अनेका कुशीन वचूंक आमकां गरज भोगना. कित्याक पूण केदळ आमच्या जिवितांत पिडाशिडा, सलवोनी, नश्ट, निराशा येता, भंय आमकां दिसता. त्या वेळार आमकां देवा थंय ओडणी येता. तोच आमचो जिविताचो शेवट. कित्याक आमी केल्ले प्रयत्न सक्कड आमी केल्ल्या प्रयत्नांत आमी सलवून गेल्या आस. आनी ह्या वेळार आमकां कोणूच ना म्हणल्या चिंतपान आमी आसता आसतना थंय देवा थंय आमची ओडणी आमकां सदांच लागीं हाडटा. कित्याक आनी आमकां कोणूच ना, केवल देव मात्र आमच्या कश्टांत सांगात दितलो म्हणलें चिंताप दसून आमी जेजू सरशीं परत परत आमच्या कश्टां संकश्टा वेळार आमी धांवून येता. बावडतान भरलोलो व्यक्ती कश्टाक भियेना. कश्टां वेळारय बावडत थीर सांबाळटा. आनी हें दृश्टांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. बावडताचो बापूय म्हण अब्रामाक आमी आपयता. ताच्या जिणयेच्या उतर प्रायर म्हणले बरी ताका देवाच्या भुरग्याचें देणें फावो केलें. इसाक जल्मालो आनी ह्या वेळार आज आमी पळयल्ल्या आयकल्ल्या त्या घडयेंतान एकल्याच पुताक बली भेटोवंक देव अब्रामाक सांगता. पूण अब्राम कितें करता?
जें कितें ताचें म्हणलें आसलें ताणें 11चे घडये सकट म्हणले बरी होगडावन घेतलें कांयच ना. पूण ह्या वेळार तो देवाचेर बरवसो सांडिना. रोमाघरांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता बरवशाक खंयचोच ताका आदार नातलो तरी ताणें त्या बावडतांत ताची देवाची बासावणी तो सदमानूंक लागलो. देवा विरोध वसूंक ना. देवाची खुशी ताणें मांडून घेतली. बावडतांत तीर रावलो आनी देवा थावन ताका इनाम लाभलें. तें कितें सुरवेर देवान अब्रामाक बासयलें तें ताका फावो जालें. कुडीची पिडा आमकां येता, जायतीं कारणां आसात, पूण धाकटेर सरशीं वेतांव जागृतकाय आमी सांबाळटा. कशें कुडीक तशेंच आत्म्याक ही पिडा येता आनी ही पिडा मारेकाराक आमी म्हणटा पाताक. ही पिडा आत्म्याक तशेंच कुडीक बादाक हाडटा आनी हांगासर आमकां उत्तेम वयस जावन आसा जेजू क्रिस्त. मोग दिता, पाताक बक्षिता, आमकां नितळ करता, नवें जिवीत आमकां लाभयता. जेजू आनी त्या व्यक्तीक आरेगाराक सांगलेली तीं उतरां आनी तुवें भियेवची गरज ना. तूं धैर्य घे, तुजीं पातकां तुका बगसालीं. गूण करतना त्या व्यक्तीच्या अंतस्करणांत देवाचें आस्तित्व आसरपण आसा म्हूण त्या व्यक्तीक तो दाखयता. एक व्यक्ती चड मोलाचें एक वस्त्र मेळटा आसतना तें धुवन तो नितळ करता, उपरांत पॉलिश करून ताची सोबाय पळोवन संतोश पावता. तशेंच जेजूक आमचें थंय आसलें बावडताना आमी खंयसर केदाळ आमी येता त्या वेळार आमची पातकां बगसून परत नितळ करून आमी बरें जाल्लें पळोवन देव संतोश पावता आनी असलें आपोवणें आज हाच्या दोनी वाचपान आमकां मेळिल्लें आसा. खंडी सावन खंयचें घर चड गरजेचें. रुवांनी बरोवन नितळ कळसान आसल्या लासराचें जिवीत वा ग्रेस्तकायेन दरबार चलोवन कुस्त्या काळसांची येवच्या ग्रेस्त मनशाचें जिवीत. ग्रेस्त मनशान लासरासा कितेंय पाड केल्लें ना वा वायट केल्लें ना. ताणें केल्ली एक चूक म्हळ्यार ताणें बरें करूंक तो मुखार सरूंक ना. त्या खातीर ताणें कश्ट बगीचाय कश्ट ताणें बगीचाय पडलें. हाच्या गणितांत आनी एक विशय आसा. शास्त्री वो देव निंदा उलयता म्हूण सांगतात. बावडताच्या दोळ्यांनी जें कितें जाल्लें बरेंपण तें पळोवंक शकनात, वळखूंक घेनात. जेजू देवा थावन आयिल्लो, बापान ताका अधिकार दिला म्हूण तेणें नासलें. जाल्लें बरेंपण पळोवन ते संतोश पावले नात. माघार जाल्लें घडीत पळोवन नकारात्मक चिंता तांचे थंय वळोवंक लागलें. एक कोंकणींत एक सांगणी अशी आसा, दर्यांत पातोर सोदचें म्हणून. जायते फावटी आमी उणेपण सोदून टिका करची सवय चड. देखून ते विचारतात देवाक एकल्याक शिवाय कोणाक पातकां बगसूंक साध्य. तुवें कशें पातां बगसूचें, कोणें तुका अधिकार दिला म्हणलें सवाल शास्त्री जेजू लागीं विचारतात. तुजीं पातकां बगसालीं की तुजें हातूळ घरा वच. बापा थावन ही म्हाका पदवी लाभल्या म्हणून थंयसर आसलेल्या शास्त्र्यांक मात्रणी, थंयसर आसलेल्या सकट लोकांक जोगती शिकवण जेजू दिता. चीन मरियन वेनियर म्हणलो बरोवपी अशें म्हणटा, आमकां एकल्याक एका वा आनी एका रितीचें उण आसा. थोडे कुडीक दिश्टे उण तर थोड्या थंय कुडीक दिसानांतले उण आसात आनी दिसानांतले उण जावन आसात बेस्वार्थ धरुणाय, हंकार, कुर्डेपण आनी केदाळा ह्यो संगती आमी पयस करूंक पळयता. त्या वेळा आमी देवाच्या संबंदांत आमी वाडूंक शकता. केवळ अचापा खातीर मात राखनासतना निरंतर देवाच्या हाजरपणांत रावून ताचो मोग साखोवंक आमी प्रयत्न करया. आमकां मेळिल्लो बावार्थ आमच्या बऱ्यापणाक मात्र न्ही, हेरांक क्रिस्ता थंय हाडूंक आमी आमचे प्रयत्न आमी करया. कित्याक हेरांची आमकां गरज पडना म्हूण आमी सांगूंक आसात. दिवोड जीव आसतना मुयांक खाता, पूण दिवोड मेलो तर मूय दिवडाक खातात. तशें हेरांची गरज आमकां ना म्हूण सांगूंक जायना. हेरांच्या गरजांत पावूंक आमकां मेळिल्लो अवकाश आमी होगडावंक घेनासतना आमी थोडे तरी हेरांच्या बऱ्यापणाक पावूंक आमी सदांच मुखार सरया. पिडेंत आसलेल्या व्यक्तीक कुडी आत्म्याची भलायकी लाभच्याक तांकां त्या व्यक्तीन जेजू सरशीं हाडलें आनी व्यक्तीचो भावार्थ कितलो म्हूण त्या 4 जाणां व्यक्तीचो
भावार्थ कितलो गुणाय असो म्हूण हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. केवळ तांचें बरेंपण मात्र न्ही, हेरांचें बरेंपण तांणी पळयलें. क्रिस्ताची जिवीत जियेले जायते सांत सांतीन आमचे मदें आसात. तांची बरपां आमकां लाभल्यान, पूण तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारून तांची चिनी वाचून आमच्या जिवितांत भावार्थांत धीर रावूंक आमकांय जायते अवकाश आसात. मिसांव म्हळ्यार केवळ मतांतर न्ही म्हणटा पापा फ्रांसीस. एकामेकाक भेटचें, बऱ्या चिनये मुखांत हेरांक साक्ष दिवचें, मोगान सदांच हेरां संगे चलोवंक प्रयत्न करचें आनी आमकां लाभलोलो तो अनुभव हेरां संगी वांटून घेवचें. मिसांव आमकां हर एकल्याक लाभलां. भाऊ भयणीनो, आज आमी प्रत्येक रितीन मणिपूर शांत जावंक आमी मागता. मणिपूरच्या लोकांचे कश्ट देवा मुखार उबारूंक आमी हांगासर आयल्या. मागण्या मुखार तांकां आमचो सांगात भासूंक आमी आयल्या. पूण थंयसर कितें घडलां? आमी उयगर्जो उलपयल्यात, क्रिस्तांवांक दगदवनी आसा म्हूण मात्र आमी ह्या दिसांनी आयकून आसा. पूण जाल्लें घडीत कसलें? मेच्या 3 तारखेर मेटी समुदायाक परिशिश्ट वर्गाक मेळोवच्याक हायकोर्टान दिल्ल्या आदेशा विरोध विद्यार्थी संघटनान दिल्ल्या उल्याक पाळो दिवन मणिपूरच्या दागुड्या दोंगराच्या जिल्ल्यांतावन हाजारो कुकी पंगडाच्यांनी ट्रायबल सॉलिडारिटी मार्च काडून एक प्रतिभटन केलें. सुमार 60,000 लोक ह्या आदिवासींनी हातून ह्या प्रतिभटनांत वांटो घेतलो. शांतीचें प्रतिभटन एकाच दिसांनी हिंसेक बदल्लें. प्रतिभटना पैकी थोड्यांनी मेटी समुदाया वयर धाड घाली आनी उजो सगळ्यांनी पासारलो. इगोर्जो घरां नास केली, जायते मरण पावले. हजारो लोक सुरक्षीत जाग्याक तांणी वचचें पडलें. दुसऱ्या दिसाय हिंसा सोडून सायली. हजारांनी घरां, वाहनां उज्याक उलपोवन गेलीं. सुमार 25,000 लोक शिबिरांनी लोकांनी रावचें पडलें आनी येदोळ पर्यंत जायतो इगोर्जो हांगासर नास जाल्यात. 50,000 चडीत लोक अजुनूय शिबिरांनी वस्ती करून आसा. ह्या दिसांनी आमकां माध्यमांत, टीव्ही पत्रां माध्यमांत चडीत आमकां वाचूंक मेळना. सुरवेर थोडे दीस आमकां ह्या विशीं खबर आमकां पत्रांनी वाचूंक मेळटाली. पूण आज हें घडीत जावन मेच्या 3 तारखेर घडल्लें. पूण आज लागीं 2 म्हयने संपतात. पूण अजुनूय थंयसर हिंसा उणी जावंक ना. मणिपुरांत उजो पालवला वय, पूण गोबरा भितरलीं केंडां अजुनूय थंय पेटोवन आसात. शिबिरांनी रावच्या लोकांची जिणी कश्टांची जाल्या. जायतो लोक निराश्रीत जाला. कांचो म्हणलो एकलो अशें म्हणटा, आपूण खंय वचूं? 4 जाणांचें आमचें कुटाम निराश्रीत जालां. म्हजें घर उलपायलां. घर सोडून शिबिराक वेताना हांव खाली हातांनी आयिल्लो, पूण म्हाका फाटीं वचूंक मोण आसा. पूण फाटीं गेल्यार हांवें खंय रावचें? असलीं बोगणां हे एका व्यक्तीची मात्र न्ही, थंयसर आसलेल्या हजारो लोकांची बोगणां अशींच जावन आसा. जायतो लोक शिबिरांनी, हजार लोक शिबिरांनी वस्ती करून आसा. तांकां फाटीं वचूंक मोण आसा. पूण थंयसर कश्टांची परिस्थिती आसल्यान तांकां तांचेंच म्हणलें कितेंच ना जालां. आनी आज कशें आरी घराक त्या 4 जाणांनी सांगाता भावार्थान हाडलें. आज आमी 4 जाणां सांगाता मेळून ह्या कश्टूंच्या लोकां पासून आमचो मागण्याचो सांगात बसूंक आमी हांगासर आयल्या. जायत्या बिस्पांनी ह्या हिंसाचारा वयर आपलें दूख उसारलां, घडीत खंडन केलां, शांती स्थापने खातीर उलो दिला आनी इगर्जांनी आराधन मागणें करूंक आमकां मागोवंक आपोवणें दिलां. मणिपूर तावन हेर सगळ्यांनी हिंसा विस्तारनाचें, तशेंच कुकी आनी मेटी क्रिस्तांव पंगडाचेर आनी इगर्जांचेर जावचो हल्लो रावूंक आज आमी प्रत्येक रितीन त्या लोकां पासून मागया. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें खरोच हजर आसतना भावार्थान आमची मागणी तेवा थंय आमी उबारया, तांचे पासून मागया. आमीन.